जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो आनी ह्या सकाळी हो मोग अणभवूंक हें अमृत चाखूंक धांवन धांवन तुजेशी आमी आयल्या. जेजू तुजेशी आमकां तुवें फावो केलें देखून तुका आर्गां दिनवास तुका मोहिमा. तूं आमचो गवळी आमचो सोडवंडार. तुका बोजूंक तुका पोरनिपाट करूंक आमचें व्हडलें भाग. तुज्या आसण्यान आमी सुभागी. खरो जिवो देव आमचे पासत ह्या भोव पवित्र संस्कारान नाचीर जाला. सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सगले सोबतेन आमची मान खोल भागावन तुका आमच्या सोम्याक आमच्या गवळ्याक आमच्या देवाक आमच्या दोनयाक आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा सुगली. तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला. जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला. तू है स्वामी तू चरवा निगाह
स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जहाँ बहे झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ नहीं झरना मीठा वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा आमचो सोमी देव आमचो सोडवणदार आमचे पासत गोश्ट मरण सोंसलेलो जेजू तो आमचे बरोबर आसो पासून आमकां कसलीच खंत ना तो आमचे बरोबर आसो पर्यंत आमच्यान दूख करूंक जायना तो आमचे बरोबर आसो पर्यंत आमी सांडची ना काय बरो आमचो सोमी कितली बरी ताची कृपा आनी कितली वरिश्ट ताची कृपा हे सकाळीं जेजूशी येवन ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा जेजूच्या काळजाक आमी भेट करुया जेजूचे काकलुतीक आमी उलो मारुया जेजूच्या मोगाक आमी वेंग मारुया जेजूचे नदर दवरून ताची काकलूत ताची कृपा अणभवूंक प्रयत्न कर ही इज रायट ओवर हियर हो पळय जेजू तुजे पासत हे सकाळीं आजीर जाला आपले काकलुतीन आनी मोगान तुका भरूंक सोदता गेट रिचार्ज्ड बाय हिज लव एंड मर्सी
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but
जेजू खरो देव काकलुतीवंत कुरपेर कुरपा आमकां दिता. He bestows His grace upon us, grace in abundance. थांबोन आसतना कुरपेर कुरपा. ह्या प्राचीत काळान आमी भितर चल्ल्या तो खिरीत कुरपेचो काळ. आनी जेजूच्या मोगांत ही कुरपा आमच्यान उणभवूं येता. जेजूच्या काळजाच्या मोग नासतना ही कुरपा उणभवूंक भोव अवघड. क्रिस्ती जिवीत आयज हांव जियेता तें कसलें? कुरपेचें, ओबेस्तें चालतें? What type of Christian life am I living? A grace-filled life or just an ordinary Christian life? खऱ्या अर्थान म्हाका आनी तुका क्रिस्तांव म्हणूं येता? Can I be really called a Christian in real sense? हेंच तें क्रिस्तांवपण जेजून घडलेलें तें, जें कितें आयज हांव करता, जे भाशेन आयज हांव जियेता, हेंच तें क्रिस्तांवपण जें जेजूक मानता. जेजूचेर नदर मार आनी नियाळ कर. Where are we? Where is my Christian life? Where is that grace? ती कुरपा खंय आसा? दिसती पडटा म्हज्या उतरांतल्यान, म्हज्या करण्यांतल्यान, म्हजे वागणुकेंतल्यान. खंय आसा ती कुरपा? अमेझींग ग्रेस. लोकांक उणभवंक मेळटा ती. दुसरीं जीं म्हाका पळयतात तांकां थावी जाता ही कुरपा. हो कुरपेचो मनीस अशें आमकां पळयतलीं म्हणूंक पावता काय? Amazing grace that saved a wretch like me. गरज आसा म्हाका कुरपेची? Do I need that amazing grace today to be saved? Do I think that I need to be saved? म्हाका साल्वार जावपाची वा म्हाका साल्वार करपाची गरज आसा? वा हांव म्हज्याच वाद्याचो जाला? आयज म्हजे लागीं सगलें आसा. आयज म्हाका कित्याचीच गरज ना. आयज म्हाका कोणाचीच भिरांत ना. हांव आनी म्हजें जें आसा तें पुरो. जेजूचेर नदर दवर. माग ताचे लागीं. खरेंच तुका कुरपेची गरज आसा? डू यू नीड दॅट ग्रेस? आस्क एंड यू विल रिसीव. Amazing grace, how sweet the sound
saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. जेजू तुजो आशीर्वाद आमकां दी, तुजी घोटाय आमकां दी, तुजी कृपा आमचेर देंवय. प्राचीत काळान आमी भितर सरल्या, ह्या प्राचीत काळान आमी फुडें वेताना तुजी कृपा आमकां दी, सो दॅट वी रिस्पॉन्ड, so that we are blessed, so that we are healed, so that we become whole. आमचें कृपेचें जिवीत वाडत वचूंक जेजू तुजो आशीर्वाद आमकां दी. मिसाचे भेटेक ह्या वेळार आमी तयार जाता. आमची सगळीं इंतेसांवां, सगळी मागणी दुनिया तुजे मुखार आमी उबारता, ती मानून घे. ह्या वेळार तुजें इंतेसांव मिसाचें, आयच्या दिसाचें देवाक उबार. ह्या प्राचीत काळान मागण्याचो काळ, 40 days 40 prayers आमची तरणाटी देवाक उबारतात. आयचे मागणे, prayer for priests and nuns. Heavenly Father, as we journey through this Lenten season, we lift up to you our priests and nuns who have dedicated their lives to serving you and your people. May their selfless service and devotion to you be a source of inspiration to all those who they encounter. Protect them from harm and keep them safe in your loving care. Amen. त्याचबरोबर लेंटन इको स्पिरिच्युअलिटी जर्नी, 40 days of faithful stewardship आमचे रोचने सवें हो मोग दाखोवंक पयल्या सुमानांत आमी आसा. रिकनेक्टिंग विथ क्रिएशन, रोचने बरोबर आमी नव्यान आमचो संबंद घडोवंक. तिसऱ्या दिसाक आयज create a gratitude altar. आमच्या जोणेकल्याच्या घरान हो दिनवासनेचो आल्तार रोसनेच्यो वस्तू घेवन with natural objects like stones, flowers or leaves to express thanks for creation. हे सगळें देवा मुखार आमी उबारुया आनी मिसाचे भेटेक तयार जावया.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Number 116, I3. Deva solo, how pois quera, adadori, dragi sota, pakawato, saito sola, adadori, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी आमी जेजूच्या काळजाक केरीत भाशेन आयज नमान करता आसतना आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. आयज केरीत भाशेन मागुया. आना स्मृती पायस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या पाप साहेबा पासत मागुया. तशेंच इल्डा डायस आयज आपली आय सर्जरी करता. देवान ताका पेकोणेचो हात लावंक ताचेय पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आयज भावार्थाची दिवटी पेटयता इग्रेजा सायमन अफॉन्सो आनी फामील, होली क्रॉस ऑड्री रॉड्रिगीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्राचीत काळान भाव भयणीनो आमी भितर सरल्या आनी ह्या प्राचीत काळान देवाक मानता तसली आमची वागणूक कसली, देवाक मानता तो उपास कसलो आनी देव आमकां कितें करूंक आपयता आयची वाचपां आमकां आनीक एक पावटी बरे भाशेन सांगता ते आमी नियाळुया. पूण जायते पावटी आमची फकत भायल्यो रिती आनी चाली सांबाळप जाला आनी खरो भावार्थ आमी पयस दवरला. ह्या पासत देवाचे काकृतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांगवार मरीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. Amen. सुमया काकूत कोर, Sumia kakut क्रिस्ता काकूत कोर, kakut सुमया काकूत कोर. Sumia kakut प्रार्थुया. काकलुत्सारा बापा, प्राचिताची वाट आमी धरल्या, तेच वाटेन दयेन तूं आमकां चलय. एपोरी आमची कुडीची दडवण खऱ्या प्राचिताच्या मनान आनी काळजाचे भक्तीन आमी आचारशी कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणाक. Amen. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकां वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तांबो नासतना बोब मार, तुतुरे सारको तुजो ताळो आयकून दी. मोचे पोरचेक आपले गुन्यांव कळय, जाकोबाच्या गोराण्याक आपली पातकां ओळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची सोमूट सांबाळपी पोरजा जाल्ले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान येतात, म्हजी चाल ओळखूंक सोदतात, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलो पळोवंक ओत्रेकतात. अशें म्हणटात, तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच कुशी तुमी पाळटात आनी सगल्या तुमच्या रिणकारांक तुमी पिडापीट दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी जोगडी आनी उजत करतात आनी दोर्या नासतना दुर्बळांचेर तुमी मुठी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करून तुमच्या प्रार्थनांचो ताळो कोदींच वयर सरकार पावचो ना. मनशाक दीसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागावन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. उनितीच्यो सांकली मोडात आनी सोंसूं नजो तो भार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाळो सस्तल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या कांदावयले झूं मोडात. बुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगल्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड पोजळटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचें प्रमाणीकपण वेतले आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पोर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. परतून म्हणुया, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. काकलूत सारा देवा, काकलूत करून दाखय. बोव कोणवाल्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. कालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं होड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा, परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. कालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय.
तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोष भोगूं, उदार मोनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा, तुजे चडशी पातकी परतून येतले सायबा. सोबाब, कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात, आनी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जुवांचे शीस जेजू सरशीं आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात. तें कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसर न्हवऱ्याचे पावणे दुकान आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणींनो, आयच्या नियाळाक दोन वस्तू. पयली, आमकां दुसऱ्याचें कितलें पडलेलें आसा, आनी दुसरी आमची भाव भयणां जे वेगवेगळे उपाय आपल्या जिविताक वापरतात तांचेर आमची कितली नदर आसा. जे भाशेन हे जुवांचे शीस आसले ते घडये कोत्ताले, उपास कोत्ताले आनी हेर वस्तू ज्यो करूंक जाय ते कोत्ताले, पूण नदर दुसऱ्यांचेरूय आसा. आमी करता ते करिनात ते कशे? आमच्या जिवितान असले प्रश्न आसात काय? हांव करता, ती करिनात ती कशी? वा लोक कित्याक करना? दुसरीं आसा ती कित्याक करना? नियार करून पळयात तुमच्या जिवितान अशें जाल्यार. दुसरो मुद्दो आयच्या आमच्या नियाळाक भोव फायद्याचो. आमी प्राचीत काळान भितर सरल्या आनी ह्यो रिती चाली आमी सगल्यो पाळटल्या. भोव करून उपास आमचे मदलीं जायतीं जाणां करतलीं. घडये आमी एक खंयचोय दीस विचून काडला वो 2 दीस विचून काडल्यात आमी उपास करपाक. आनी हो उपास करता तेन्ना आमचें जिवीत कसलें, ताचो फायदो कितें, ताचो परिणाम कितें? वॉट इज द आउटकम ऑफ वॉट ऑल वी डू? जाल्यार आपणाक कितें जाय तें देव आमकां इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आयच्या पयल्या वाचपान बरे भाशेन सांगूंक दिता. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. पळोवया हें आमी करता, आमच्या जिवितान हें आसा काय आजून पासून येवपाचें आसा? हो देवाक जाय तसलो उपास आमी करपाक आमकां शक्यताय आसा? पळोवया. अनितीच्यो सांखळ्यो मोडात आनी सोंसूनचो तो भार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांद्या वयलें जूं मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी घरदार नासलेल्यांक बिराड दियात. विंगड्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. आमच्या जिवितान आसात गाय? वा आमच्या जिवितान असलो उपास आमच्यान करूंक जाता गाय? वो आमचो उपास फकत ज्यो चाल रिती आमी पाळून आयल्यान, हें खावपाचें न्हू तें खावपाचें न्हू, हें खायत जाल्यार पाप जाता आनी तें खायत जाल्यार पाप जाता, असलो उपास काय आमचो? भाव भयणीनो, उपास म्हणल्यार फकत जेवण खाण न्हय. दुबावबेरेत कुडीची वंडावण आमी दमावन दवरूंक ह्यो वस्तू गरजेच्यो. आमचेच कुडीक वा आमच्या कुडीच्यो खुश्यो आसात त्यो दामून दवरूंक तें गरजेचें. पूण तातूंतल्यान तावन उपास काबार जायना. आनी खेरीत भाशेन इसायास प्रवादी आमकां उगडास करता. हो समाज कसो आसा, ह्या समाजान आमची वागणूक कसली, हें गरजेचें. कित्याक हें सगलें जें आमी करता, ही भक्ती जी आमी करता देवाची,
ह्यो चाल रिती ज्यो आमी पाळटा त्यो सगल्यो आमी ह्या संवसारांत आमकां धाडलेलीं आसात ती बरे भाशेन जिवंक आमची यात्रा सुफोळ जावं आनी ही यात्रा आमची सुफोळ जावपाचें जितलें पिड्ड्यार करता तें आमी काडून उडोवपाक जाय, तें सोडून दिवपाक जाय. तर तें सोडूंक हो काळ आमकां एक खेरीत आपुरबायेचो आनी कुरपेचो काळ. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमचे दोळे उगडूंक प्रयत्न करुया. दुसऱ्यांचेर न्हय, दुसरीं कितें करतात आनी दुसऱ्यांनी कितें करूंक जाय तें कुशीन दवरुया. जोण एकलो आमी जोण एकल्यान जरी तर देवाक मानता तें केलें जाल्यार आपल्या आपूण सगळीं आमी देवाक जाय तेंच करूंक पावतले. तातूंत भितर थोडीं जाणां करचीं ना, पूण थोडीं जाणां करिनात देखून हांवेंय करचें न्हू अशें न्हय. असल्यो जरी तर आमच्या मनान चिंतना आसात जाल्यार तीं सोडुया आनी आमच्यान जाता तितलें आमी कितलीं असोक्त जावं, देव जाणा आमी असोक्त म्हण, आनी आमचे असोक्तायेन देवाची कृपा आमकां दिसाच्या दिसाक आसा. तर हीच कृपा घेवन आमचे सगळे असोक्तायेन सगळे खालतिकायेन जरी तर आमी देवाशी येवपाक तयार आसा जाल्यार आमच्यान जायना वा आमच्यान असलें केन्नाच जावंक ना. असल्यो वस्तू आमचे वरवीं घडूं येता, जायत्यो बऱ्यो वस्तू घडूं येता. जाल्यार होच विस्वास धरून जें कितें आमी करूंक जाय देवाचे कृपेन आनी देव आमकां सांगता तें करूंक जाय तें करुया. भायलो उपास, भायल्यो वस्तू आसात पाळपाच्यो रिती चाली त्योय पाळुया, पूण ताचेर काबार करचें न्हू. भितरल्यान तावन आमचें काळीज मन बदलूंक आनी आमी देवा सारकीं जावंक, जेजू सारकीं जावंक आमची हें अर्पण हे भेटवणेन करुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. वेदीचे उड्या सोवे आमची काळजा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत घाली म्हणले आमच्या राखे पोटी सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाचे दडवणेची आमची ही बोली तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्यो वायट वंडावण्यो दमावंक आमकां अदीक सुडसुडीत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताईं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समारंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्तीं घडिता आमी समरमता.
तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार आमी अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीक तुका सय सय, सर्वेश्वराचे नावी आतां तांकां सय. उत्सर्गीक तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्टमरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गुटपोर गोठुया. तुज्या कुर्सानी पुनो जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेकाय जाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाक मानता तो उपास कसलो आमी नियाळ केला. देवाक मानता तसलोच उपास आमी करूं आनी ह्या प्राचीत काळान आमी आमची तयारी पास्कांचो गूट समारंभूंक बरे भाशेन करूंक आमकां करपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बाबा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां धाडणे पडूंक दिवं नाका पूण बळयेंतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या ते म्हज्या भितर म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळून दिली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Jesus procas voi contar Odur songi tu kana Por paise mokona Omrod sorginche
प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, ह्या पवित्र गुटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिडेस्तत्म्यांक तूं काकलुतीन दिताय तें ओकोत सुफळायेन घेवंक आमची मनां ओदीक आयतीं कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सांजे पवित्र कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मीस 5:30 वाजता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवाचे मागणे सगळीं बरोबर. सर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उसो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां थोकोनासतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे प्रितुमेच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आखेर वचणेक भितरल्यान रावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागूं. हीच कृपा सगळ्या संवसारार सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवा महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. गायन घेऊया R23 पेज नंबर 187. R23.